नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दोगांक केली अटक। दोगांयकूय 10 दिसांची पुलीस बंदखण। साखळेचो हिस्ट्री शिटर सतीश गांवसाक मुंबय अटक। दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर दिवचल पुलिशेन घेतलो ताब्यात। नोकरे खातीर मागूं नाकात राजकारण्यांकडेन भीक जाल्यार नोकऱ्यो निर्माण करपाची दवरात तयारी। आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो विद्यार्थ्यांक सल्लो। नावेले रस्तो क्रॉस करताना कारच्या धपक्यान एकल्याक मरण। कार चालकाक केली अटक। संविधानाच्या बाता मारपी काँग्रेसीक जम्मू काश्मीरात नाका संविधान। विरोधकांची रणनीती लोकशाही विरोधात। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचो आरोप। आणि देवेंद्र फडणवीसांन घालो भाजपा मुख्यालयाचो बुनियादी फातर। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सरांचेर तानावणे सयत मंत्री आणि आमदारांनी लायिल्ली हाजेरी। आता खबरो विस्तारान। दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन आकिब उर्फ अमन शौकत खलीफ मूळ रत्नागिरीचो आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांका हणजूण पेट्रोल पंपाक सार अटक केली। फाटल्या 3 दिसांसावन कळंगूट पुलीस ह्या दोगांचो सोद घेताले। नायकावाडो कळंगुटे मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्या दियोदिता फर्नांडीस हिचो गळो आवळून खून केल्लो। पोस्टमार्टम रिपोर्टात ही गजाल उक्तडार आयिल्ली। खून करून पळून गेल्ल्या अमन शौकत खालीफ आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांची पुलिशेन वळख पटयल्ली। फाटले 3 दीस पुलीस तांचो सोद घेताले। निमणे ते हणजूण पेट्रोल पंपा लागसार पुलिशेच्या हातीक लागले। पुलिशेन आयज तांकां कोर्टात हजर केल्ले। कोर्टान दोगांकूय 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। कळंगूट नायकावाडो हांगासर बेल्सन अपार्टमेंटाच्या 3rd फ्लोराच्या फ्लॅटात एका महिलेची डेड बॉडी सापडल्याची बातमी कळंगूट पुलीस स्टेशनाक कळताच कळंगूटचे पुलीस घटनास्थळी पावले। त्यांच्यानी जी डेड बॉडी आसा त्याची पंचनामा केलो आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरवात केली। इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना अशें कळण्यात येयलें की ही जी डेड बॉडी आसा ती आसा दियोदिता फर्नांडीस 64 इयर्स ही बायल आसा रावपी म्हापसा हांगासरली आणि कळंगूट हांगासरल्या बेन्सन अपार्टमेंटान तिचो एक फ्लॅट आशिल्लो 3rd फ्लोराचेर। त्या फ्लॅटाचें खंय तरी रेनोवेशनाचें काम सुरू आशिल्लें आनी तें काम पळोवपा खातीर दियोदिता फर्नांडीस आयिल्ली। अशें कळण्यात येता की जेन्ना ती लेट नायट 12 जाली 1 जाली तरी ती म्हापसा हांगासर आपल्या घरा पावना। तिजी जी केअरटेकर आशिल्ली तिणें आपल्या टॅनंटाक तशेंच पुलिसांक कळयलें आनी जेन्ना टॅनंट आनी पुलीस आसात ते जेन्ना ह्या फ्लॅटाचेर तिका पळोवपा खातीर पावले तेन्ना तिजे जे फ्लॅटाचे दार आशिल्ले ते बंद आशिल्ले। जेन्ना टॅनंटान हें दार ओपन केलें आनी तेन्ना भितर वचून पळयलें तेन्ना ते दियोदिता फर्नांडीस जी आसा ती लायिंग कंडिशनान पडिल्ली। जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्लें पुलिसांच्या मुखार असो एक प्रश्न आशिल्लो की ही जी डेड बॉडी आसा ही एक नॅचरल डेथ आसा काय एक सस्पेक्टेड मर्डर। जेन्ना कळंगूटच्या पुलिसांनी ही जी डेड बॉडी पोस्टमार्टमा खातीर व्हेली आनी अखेर काल जेन्ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयलो तेतून अशें स्पश्ट जालें की दियोदिता फर्नांडीस जी आसा तिचो खंय तरी स्ट्रँग्युलेशन गळो दाबून खंय तरी मर्डर केल्ल्याचें स्पश्ट जालें। कळंगूट पुलिसांनी जेन्ना ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आपली शोधाशोध जी आसा ती आनी जोरान केली आनी जो अक्यूज आसा ताच्या शोधात सुरवात केली। काल अशें कळण्यात येयलें की लेट नायट हिच्या फ्लॅटाचेर दियोदिता फर्नांडीसाच्या ज्या फ्लॅटाचेर जे काम आशिल्लें तेंचेर खंय तरी दुबावीत म्हणून ह्या दोगांय अक्युजांक शोधाशोध केली आनी अखेर कळंगूट अंजुना वागातोर पेट्रोल पंपाचेर जे अक्यूज आसा आकिब शौकत आनी निखिल चंद्रकांत शेटे हाका कळंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले। अशें कळण्यात येता की हे जे दोगूय अक्यूज आसात ते खंय तरी जे दियोदिता फर्नांडीस आशिल्ले तिच्या फ्लॅटाचे खंय तरी ब्रोकरेज खंय तरी हेराफेरी अशें ब्रोकरेजाच्या कमिशनाच्या पयशांक लागून खंय तरी हो मर्डर तिचो केल्याचें स्पश्ट जाता।
जे अक्यूज आसा दोगूय त्या अक्युजांक कलंगूट पुलिसांनी आयज JMFC कोर्टांतल्या मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस केले आनी अखेर तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स ह्या वचत. साखळीच्या नावाडग्या गुंडाक दिवचल पुलिशेन मुंबयच्यान अटक केली. फाटल्या 2 वर्सां सावन बेपत्तो आशिल्लो सतीश गांवस हाका दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर अटक जाली. सतीश गांवसाचे आड कितलेशेच गुन्यांव नोंद आसात. वेगवेगळ्या गुन्ह्या प्रकरणात दिवचल पुलीस एक वॉन्टेड आशिल्लो आणि फाटल्या सुमार 2 वर्सां फरार आशिल्ल्या हिस्ट्री सिटराक निमाणे एकदाचो धरपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. सतीश गावस अशें ह्या हिस्ट्री सिटराचें नांव आसा आनी 2 वर्सां पयलींच्यान तो सांखळे वाठारांतल्यान फरार जाल्लो. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हो विदेशात पळून गेला अशी खबर पुलिसेक मेळिल्ली. ताचे विशीं वेगवेगळ्या विमानतळ प्राधिकरणांक माहिती धाडिल्ली. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाचे आड वेगवेगळे 9 गुन्यांव नोंद आसात. तशेंच NIA कायद्या खाला ताचे 8 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत केसी सुरू आशिल्ले. तो फरार आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सां पुलीस ताचो सोद घेताले. दुबयच्यान परतना मुंबय विमानतळाचेर पुलिसेन ताका अटक केली. मुंबय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मजतीन दिवचल पुलिसेन ही कारवाय केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर इकोस्कर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून ह्या हिस्ट्री सिटराक धरपाक येस मेळयले. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका धरिल्ल्यान दिवचल पुलिसेचे सध्या अभिनंदन जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका रिमांडा खातीर सोमारा दिवचलच्या न्यायालयांत हजर करतले अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नोकरे खातीर राजकारण्यां कडेन भीक मागू नाकात जाल्यार नोकऱ्यो निर्माण करपाची तयारी दवरात असो सल्लो आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी विद्यार्थ्यांक दिल्या. राजकारण हो पेशा न्हय अशेंय पार्सेकार उलयलो. मुळगांव विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरव सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. आज पिढी सगळी शिकता आमच्या अगोदर स्कूल नसते त्यामुळे नोकऱ्या घेऊन हे सरकारच्या सगळ्या नोकऱ्या घेऊन सरकारच्या हातात ना आता लोकांना कल्पत ना हा मुख्यमंत्री ना मंत्री ना आमदार नाही पण ही वस्तुस्थिती असा ती सांगतात. ताका लागून हांव खंयच्याच आमदाराकडे नोकरे भीक मागूंक वचचो ना आनी हांव म्हज्या पांयाचेर उबो. हांव भिक्षण न्ही म्हाका नोकऱ्यो न्ही म्हणून हात उमळपाक थंय वचचो ना. I will not beg for jobs. I will not be job seeker. I will be job creator. त्या कापासताचेर हांव 5, 10, 15, 20, 25 असे जॉब तयार करतलो, दुसरे खातीर तयार करतलो. ही भूमिका आयच्या तरुणांनी घेवची आसा. लौकिक शिक्षण वेगळें आसता तेजो उपयोग जीवनांत जाता पण प्रोफेशन निवडटा आसतना आपले भितर ठरयता आसतना आपल्या आवडीचे क्षेत्र निवडप खूब आवश्यक आसता. आनी एक सांगता पॉलिटिक्स हेज नॉट बी द प्रोफेशन. कृपा करून आनी गोव्यात खूब जाण पॉलिटिक्स हेच म्हणजे प्रोफेशन ते मात्र गरजेचे न्हय. शेनवारा राती नावेली हांगा रस्तो क्रॉस करतना अपघातान एकल्याक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या दादल्याचें नांव शिरीश काणे आसून तो डिवायडर हुपतना एका 4 नेटाचो धक्को दिल्ल्यान ताच्या तकलेक मार बसलो. ताकतिकेन गोंय वैजकी महाविद्यालयांत व्हरतना ताका वाटेरूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं कार चालकाक पुलिसांनी अटक केल्या.
विरोधकांची रणनीती लोकशाही विरोधात आसा. देशात अराजकता पातळोवपाच्या उद्देशान विरोधक काम करतात. काल मेरेन संविधान वाटोवपाच्यो गजाली मारपी काँग्रेस आयज जम्मू काश्मीरात संविधान लागू जावचें न्ही हाचे खातीर वावर करता असो आरोप महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान केला. भाजपा मुख्यालयाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीत फडणवीस उलयताले. देशात लोकशाय तिगोवन दवरपा खातीर भाजपाक काम करचें पडटलें अशें तांचें म्हणणें. तशेंच भाजपाचें मुख्यालय 19 डिसेंबर 2026 पयलीं बांदून तयार जातलें असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वेळार उलोवन दाखयलो. एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की एकीकडे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी सातत्याने आपल्या देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत आणि दुसरीकडे त्याला विरोध करणाऱ्यांनी आता आपली रणनीती बदलवलेली आहे. आता त्यांची रणनीती ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकशाही पूरक नाही आहे. आता त्यांची रणनीती एकच आहे, समाजामध्ये अराजक तयार करायचं. सर्व प्रकारची अराजकता कशी तयार करता येईल अशा प्रकारचा त्यांचा प्रयत्न चाललाय. आज आपण पाहतोय या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अपोजिशनचा चेहरा, विरोधी पक्षाचा चेहरा जरी राहुल गांधी असले तरी देखील निवडणूक काँग्रेस पार्टी किंवा इतर पार्ट्या लढत नव्हत्या. ही सगळी निवडणूक वेगवेगळे फोर्सेस लढत होते आणि हे कुठले फोर्सेस होते? हे अराजक मजवणारे फोर्सेस होते, ज्यांना एनार्की हवी आहे असे एनार्किस्ट फोर्सेस होते, जे सगळे एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी एक प्रकारे खोटा नरेटिव्ह तयार करत होते, लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना तयार करत होते, लोकांमध्ये कुठेतरी निगेटिव्हिटी तयार करत होते. आणि म्हणून देशामध्ये अराजकता माजवणारे जे फोर्सेस आहेत हे सगळे फोर्सेस आता काँग्रेस आणि त्याच्या अवतीभोवती एकत्रित झाले आहेत. आता ही पुढची लढाई आपल्याला जी लढायची आहे ही देशाकरता लढायची आहे. कारण आपल्या देशाला खिळखिळं करण्याचं काम, देशाच्या लोकशाहीला खिळखिळं करण्याचं काम, देशाच्या संविधानाला खिळखिळं करण्याचं काम हे सगळे अराजकतावादी फोर्सेस येत्या काळात देखील करणार आहेत. आणि तो पाहू शकतो काश्मीरमध्ये काय परिस्थिती आहे. काँग्रेस पक्षाने नॅशनल कॉन्फरन्स सोबत काश्मीरमध्ये युती केली. नॅशनल कॉन्फरन्सचा मॅनिफेस्टो काय आहे? नॅशनल कॉन्फरन्सचा मॅनिफेस्टो असा आहे, आम्ही जर निवडून आलो तर आम्ही 370 कलम पुन्हा बहाल करू. ज्या 370 कलमा करता त्या ठिकाणी श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी आपलं बलिदान दिलं. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी सांगितलं होतं, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे. एका देशात 2 प्रधानमंत्री असणार नाही, एका देशात 2 झेंडे असणार नाही. काश्मीरमध्ये भारताचा तिरंगा झेंडाच लागला पाहिजे. आता नॅशनल कॉन्फरन्सने या ठिकाणी आपला जो मॅनिफेस्टो दिलाय, काँग्रेसच्या सोबत नॅशनल कॉन्फरन्सने दिलेल्या मॅनिफेस्टो मध्ये 370 कलम तर लागू करू म्हणतातच, पण काश्मीरला तिरंगा झेंडा नाही. आमचा वेगळा झेंडा आता काश्मीरमध्ये असेल. त्याकरता आम्हाला निवडून द्या. म्हणजे विघटनकारी फोर्सेस हे पुन्हा एकदा आपला चेहरा वर काढतात. आणि त्या फोर्सेस सोबत कोण आहे? त्या फोर्सेस सोबत काँग्रेस पार्टी आहे. आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी येवपाचे आशिल्ले, बट ते येवपाक शकूंक ना. म्हणून खास करून देवेंद्रजी फाउंडेशन स्टोना खातीर हांगासर धाडल्या. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता. पार्टीचे अध्यक्ष उलयता आसतना तांच्यांनी कार्यालय कशा पद्दतीन जातले, कशें प्रशस्त जातले, खंय कार्यालय जातले हे तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आयलां. आणि म्हाका दिसता गेल्या 35 वर्षाच्या कार्यकाळांतल्यान आम्ही आमची जिल्हा कार्यालय केली. फक्त प्रदेश कार्यालय हे पूर्ण म्हणजे नवे आणि प्रशस्त असे कार्यालय जावपाचे उरिल्ले. हांव भाग्यवान समजता की माझ्या मुख्यमंत्री या टेन्युअरात हे कार्यालय जाता आणि त्याच टेन्युअरात आम्ही ते पुराय करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. आणि हे पुराय जाता आसतना आम्ही म्हटला की प्रत्येकाचे योगदान आपल्याक जे दिसता या कार्यालया खातीर दिवचे, त्या प्रत्येकाने आपले योगदान जे आसा हे निश्चितच रित्या, कारण फाल्यां हे कार्यालय म्हजे कार्यालय आसा, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्याचे कार्यालय आसा, हे माझे घर आसा, हे प्रत्येकाची भावना असपाक जाय. आणि खऱ्याच अर्थान ही भावना आमच्याकडे असतली हिची हांव अपेक्षाय व्यक्त करता. आणि जशें अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे 26 डिसेंबर
म्हणजे 19 डिसेंबर 2026 हाज्या पयलीं कार्यालय पूर्ण जातलें आणि उक्तावणूय जातलें हे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेनवारा भाजपा मुख्यालयाचो बुन्यादी फातर घालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेख तानावणे यांचे सयत भाजपाचे मंत्री आणि आमदार हजर आशिल्ले. अतिशय आमच्या सगळ्यांकरता आव्हान आहे की गोव्याच्या नवीन कार्यालयाचा या ठिकाणी पायाभरणी समारंभ झालेला आहे. मी गोवा प्रदेशाध्यक्ष आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि गोव्याच्या संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण आमच्या करता पक्षाचं कार्यालय हे आमचं घर आहे. त्यामुळे आपलं घर होताना जसा आनंद होतो तसा आनंद हे कार्यालय होताना आम्हाला येतो. हे कार्यालय हे आमचें स्टेटीचें कार्यालय आसतलें आनी हेच्या भितर सगळ्यो मॉडर्न सुविधा हे त्या कार्यालया भितर आसतले. ई लायब्ररी आसतली, लायब्ररी आसतली, कॉन्फरन्स हॉल, रिसर्च सेंटर अशे विविध हे. आनी एखादे आमचो भारतीय जनता पार्टीचे एखादे वरिश्ठ नेते येतात तेन्ना तांकां रावपाची वेवस्था आनी त्यामुळे बरें सुसज्ज अशें ग्राउंड+3 अशें कार्यालय आसतलें जेतून सगळ्यो सुविधा हे उपलब्ध आसतले. आनी खास करून आमच्या एक कार्यकर्त्यांक एक अभिमानाची गोष्ट आसा की एक नवें स्वताचें अशें कार्यालय भारतीय जनता पार्टीचे ह्या गोवा प्रदेशा भितर आमी सुरू करतात. हे करपाक पूर्णपणे केंद्रान आमकां सहाय्यता केल्ली आसा. कागद घेवपा पासून आतां बांदकाम सुद्दां बरे तरेन करूं एक 2027च्या निवडणुकी पयलीं हें पूर्ण करता. थोड्या दिसांची सुटये उपरांत गोंयांत पावस परतून सक्रिय जाला. शुक्रारा रातीच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक व्हाळां सयत न्हंयांची उदकाची पातळी वाडली. फुडले 3 दीस उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 10 दिसांच्या विसवा उपरांत गोंयांत पावसान परतून दमदार हजेरी लायल्या. शुक्रारा रातीच्यान पडपी पावसाक लागून म्हादय तशेंच रगडा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. आनीक पावसाचो जोर वाडलो जाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. आता आमी आसा पाडेले गुळेले ब्रिजाचेर. पळोवंक शकता की कितलें उदक येयलां पळय फाटल्यान. सेम परिस्थिती, दोनूय न्हंय आसा पळय, एक आसा रगाड आनी एक आहा म्हादय, दोनूय सद्या जॅम आसा. आनी जर मातसो पावस पडत जाल्यार परत उदक येवं शकता पळय. ही परिस्थिती सद्या आसा. आतां टायम जाला एका ही परिस्थिती आसा सद्या पाडेले गुळेलेच्यान की उदक सद्या वाडत आसा. तशेंच वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी लेगीत वाडपाक लागल्या. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान पंपिंग स्टेशनांतल्यान उदक भायर सोडपाच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या. फुडले 3 दीस म्हळ्यार आयज, फाल्यां आनी परवा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 25 तारखेला आपल्या इथं सकाळपासून पावसाचा जोर झालेला आहे आणि काल रात्रीपासून सुद्धा पाऊस आपल्या इथं होता. तर आपण जो आपल्या हवामानाचे आपण अंदाज दिले होते गेले 4 दिवसापासून आपण सांगत होतो की 24 आणि 23 पासून ते पुढचे 4 दिवस पावसाचा आपल्या इथं जोर वाढणार आहे. आणि कालपासूनचा जो पाऊस वाढलेला आहे आणि पुढचे 3 दिवस म्हणजे 24, 25, 26 हे 3 दिवस पाऊस आपण व्हेरी हेवी काही ठिकाणी आणि हेवी रेनफॉल अशा पद्धतीने आपल्या गोव्याच्या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये आपण त्याचा अंदाज वर्तवत आहोत. सर्वदूर पाऊस राहील पुढचे 3 दिवस आणि पावसाचं जे हे वितरण आहे ते पुढचे 7 दिवस आपण कॉन्स्टंट सांगतोय की पाऊस पडण्याचं म्हणजे क्लाउडीनेस आणि सोबत पाऊस हा चालू राहील. इंटरमिडिएट रेनफॉल जो आपण म्हणतो की पाऊस पडणं, येणं आणि पावसाची जी तीव्रता आहे ती संध्याकाळच्या काळामध्ये, संध्याकाळ आणि रात्रीच्या वेळेला ती थोडी जास्त असते. सो हा पुढचे 7 दिवस पावसाचे अंदाज म्हणजे पाऊस असंच राहणार आहे. आणि जो व्हेरी हेवी रेनफॉल म्हणजे 20 सेंटीमीटरच्या वरती पाऊस असं काही ठिकाणी पुढचे 3 दिवस म्हणजे आयसोलेटेड प्लेसेसवरती आपण म्हणतोय. आणि हेवी रेनफॉल म्हणजे 64 mm रेनफॉलच्या वरती हे असे पुढचे 3 दिवसाच्या याच्या दरम्यान पावसाचं वितरण आहे. सारांश असा आहे की पुढचे 3 दिवस पावसाचा थोडी इंटेन्सिटी वाढते, त्यानंतर 4, 5, 6 नंतर हळूहळू परत ती कमी होईल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशे पार्किंगे वेल्यान खेळगड आनी शैलेश गरड हांचे मदीं जाल्ल्या वादाचे नेमके प्रकरण उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी. शुक्रारा राती 11:15 सुमार म्हापशे यश शूटिंग अकादमीत प्रशिक्षण घेवपाक आयिल्ले खेळगडे आनी थळावो शैलेश गरड हांचे मदीं पार्किंगे वेल्यान वाद जाल्लो. मात ह्या वादाचे रुपांतर फारपेटात जाले तेन्ना सगळ्यांत पयलीं गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्लो शैलेश गरडान पुलिशेंत कागाळ नोंद केली.
मात नेमके प्रकरण पुलिसांच्या सामकार उक्ताडार येतकीच हे गरडाच्याच आंगलटायले. दुसरे वटेन आपणे फक्त गाडी कुशीक काडपाक सांगिल्ले. सोऱ्याच्या गुळेत तो आपल्या आंगार आयलो तेन्ना स्वताची राखण करपा खातीर आमच्या कडेन आशिल्ल्या स्पोर्ट्स गनाचो आमी वापर केल्ल्याचे स्पश्टीकरण शूटिंग प्रशिक्षक विशाल शौकीन हांणी सांगले. ते भुरगे कोण ते गाडयेन आसले बोलेनून पळय ते खावपाक बसलेले आनी ते येवन गाडयेन बसले. गाडयेन बसले आनी ते म्हाका फोन मारून गाडी काड. हांवें म्हटलें बाबा तूं मातशी फाटीं घे, पावस पडटा म्हणून ताका म्हटलें फाटीं घे आनी म्हटलें तूं फाटीं घे आनी वच म्हटलें. तितक्यान तेणी गाडी काडली. ती हांव फुडें गेलो आनी म्हणचे चल आसूं म्हटलें काडपाक म्हणून गेलो. तितक्यान काडली आनी म्हाजे फुडें हाडली आनी म्हाजी गाडी बंपर तेगयलो. तितक्यान ते फुडें गेले म्हणजे गाडये गेले आनी पयलीं तेणी तो एकटो हँडिकॅप आसा तेजो इतको आसा ड्रायव्हर चलयता पळय तो आनी तो हरियाणाचे चड करून ते हरियाणाची भाशा उलयताले. तितक्यान गाडये गेले आनी फुडें गेले खंय फुडल्या सिटार आनी ते दार उगडल्या परत लेस कितें तो कपडो काडलो. कपडो आनी एकटो भुरगो आसलो पळय ओकलो घातलो पळय तेणी फाटल्यान डिकी उगडना बरोबर हांवें म्हटलें हेका हें म्हटलें कितें तरी रॉड बी काडटा अशें दिसता. तितक्यान हांव धांवलो आनी एक फास्ट फूड आहा पळय तेजो रॉड मागलो. हांवें ना न्हू रॉड मागलो कितें रॉड काडटा म्हणून ते. तितक्यान तेंच्यांनी म्हाका रॉड दिवंक ना. हांवें रॉड काडटालो हांव तेंच्यांनी म्हाका रॉड दिवंक ना. पूण हांव येयना बरोबर असो काडलें तेच म्हाका तेणी सारकें छातयेक लायलें गन लायलें छातयेक. बंदे आए और एक स्कूटी ऑलरेडी मेरे आगे खड़ी थी. उन्होंने अपनी स्कूटी पीछे से लाके खड़ी कर दी और जैसे ही वो अपनी स्कूटी लेके आए मेरे सामने तो उन्होंने मैंने अपना विंडो डाउन करी और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ ब्रदर स्कूटी को थोड़ा सा साइड कर लीजिए, मेरे को जाना है. तो उन्होंने मतलब ड्रंक कर रखी थी और उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि लव यू ब्रदर समथिंग करके कुछ. तो मैं चुप रहा, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा. फिर मैंने थोड़ा सा पोज दिया 30 सेकंड 1 मिनट का. मैंने दोबारा उन्हें कहा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ले लीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा. और उन्होंने मेरे बोनेट पे बहुत तेज हिट करा और ईंट उठा दी. तो मैंने बैक गियर लगाया तो उन्होंने कहा आप निकालेगा तो मैं ईंट मार दूँगा हमारी गाड़ी के ऊपर. और गाड़ी जो थी वो रेंटेड गाड़ी थी तो वो ऑलरेडी डैमेज कर चुका था गाड़ी को. तो मैं बैक हटाने ही वाला था, उसने ईंट उठा ली. तो मैंने हैंड ब्रेक किया. मैंने कहा क्या हुआ. मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने मार्केट स्टार्ट करके उसने थप्पड़ मारा मेरे को पहले सबसे पहले. तो आई जस्ट सेड कि यार हम बाहर से आए हैं और हमारे यहाँ कुछ वो नहीं है कि हम आपसे लड़े या कुछ वो है. हम सिंपल भाई आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं और आप इस चीज़ को प्लीज़ वो कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी. बट उसने अब्यूज़ वर्ड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए बहुत ज़्यादा, मतलब अलग ही लेवल के अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर दिए. फिर हमारे ऊपर कमेंट करे कि भाई डिसेबिलिटी पे कमेंट कर रहा है. फिर जैसे ये शूटर गाड़ी के अंदर थे ये उधर के जैसे आते हैं फिर इनको भी गाली गलौज करना स्टार्ट हो गया. फिर उसने कहा कि वो लेके आओ, तुम कहेंगे क्या करने आए हो. मैंने उन्हें बताया कि भाई हम यहाँ शूटिंग करने आए हैं. तो कहते कहाँ है तुम्हारी बंदूक क्या है तुम्हारे पास, क्या का शूटर ये वो. तो उन्होंने मतलब बहुत सारे अलग अलग कमेंट. अचानक घडिल्ल्या घडणुकेत स्वताची राखण करपा खातीर शूटर खेळगड्यांनी हे पिस्तॉल वापरले. देखून तांकां अशा पद्दतीन धमकावन तांच्या जिवाक धोको निर्माण केल्ल्यान शैलेश गरडाक आमी ताब्यात घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. इसमें बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा के अंदर इस समय एक शूटिंग कंपटीशन चल रहा है. तो इसके अंदर कुछ लोग ये जो लोग हैं ये शूटिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे और उनकी कल शूटिंग इवेंट ख़त्म होने के बाद दे हैड गॉन आउट टू बागा बीच एंड वाइल कमिंग बैक दे हैड स्टॉप नियर करसवाड़ा टू हैव डिनर. वहाँ पे जब ये रुके तो वहाँ पे दे हैड वर्बल ऑल्टरकेशन विद वन पर्सन और ड्यूरिंग दी वर्बल ऑल्टरकेशन उस आदमी ने ईंट उठा के उनकी गाड़ी को डैमेज किया और उनको धमकी दी, डराया धमकाया. इनमें से देर इज़ दी वन पर्सन इज़ 22 year old who is physically handicapped. Another person is a boy who is 17 years old and another boy is 19 year old. जो ये लोग हैं ये दे आर ऑल शूटर्स. शूटिंग कॉम्पिटिशन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल गेम्स और क्योंकि दे फेल्ट पैनिक तो उनमें से उनके पास एक जो 10 मीटर रेंज के ऊपर एयर पिस्टल यूज़ करते हैं तो उसको उन्होंने एज एन एयर गन एक हवा में फायर किया और एयर गन को उसके अंदर कुछ विदाउट एनी पैलेट और एनीथिंग उससे एक साउंड बनाया उन्होंने ताकि एक जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज दे फेल्ट थ्रेटन्ड फॉर देयर लाइफ. स्नेहा जोटीकार सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
शेनवारा मुरगांव बोगद्यार मसणबुये लागसारच्या रस्त्या कुशीकची दोंगराची पालसण कोसळ्ळी. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वटेन वळयली. सध्या दुरुस्तीचें काम तांणी हातांत घेतिल्लें. मुरगांवा बोगद्यार मसणबुये लागसारच्या रस्त्यार कुशीकची दोंगराची पालसाण कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान ह्या वेळार रस्त्याचेर कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टाळ्ळी. मात पालसाण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वाटेन घोडयला अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकर हांणी सांगले. रस्त्यार कोसळिल्ल्यान पालसाणीचे फातर आनी माती काडपाचें काम सुरू आसा अशेंय तांणी सांगले. एज ऑफ नाव ते सध्या रोड क्लियर करपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी. सो ताका लागून NCPR कडल्यान आमी एक लेनीर डायवर्ट केल्ले आसा हेवी व्हेकल्स आनी मागीर ताचें डिसिजन कितें जातलें तें पळोवन मागीर सगळ्यांक एज ऑफ नाव एक लेनीचेर घातिल्लें आसा डायवर्शन केलें. सो केन्ना समोर तुमकां इन्फॉर्मेशन आयलें लँडस्लायडीचें? हें मॉर्निंग अरावंड 10:30 अशें. ओके. आतां तुमचे इमिजिएटली बॅरिकेड्स बी घाले तुमी? इवन हार्बर पुलीस मार्मुगांव पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ PSI ऑफिसर सगळे हांगा आशिल्ले ऑलरेडी. तांच्यांनी पयलीं डायवर्शन केलें आनी आमी आतां इवन सगळें डायवर्शन करून. दोंगराची पालसाण कोसळपाची म्हायती मेळटकीच थळावो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली. उपरांत सोमारा भौशीक बांदकाम खात्या सयत संबंदीत अधिकाऱ्या वांगडा घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी करतले आनी परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून कायम स्वरुपी तोडगो काडटले. तशेंच रस्तो रातचो 12 ते सकाळी 6 मेरेन बंद दवरितले अशें आमदार आमोणकर हांणी ह्या वेळार सांगले. 2 महिन्या पयलीं हो धाकटोसो लँडस्लायड जाल्लो ह्याच स्पॉटाचेर. हो न्यू रस्तो बांदलेले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हो आमच्या सायडीचो दोंगर आसलेलो आनी आयज त्या दोंगराच्या वयर पयल्या वाटेन आमची क्रिमिटोरियम आसा हिंदू लोकांची, तशीच आमची कॅथलीक भावांची आनी मुस्लीम भावाची तिनी क्रिमिटोरियम वयर आसा. आयज जे आतां आयच्या दिसा तो आमचो लँडस्लायड जालो वेरी मेजर. देवाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आमचो दामबाबाचो, आमच्या खापरेश्वराचो, लक्ष्मी नारायण गणपतीचें जें देवूळ आसा, बोगदेश्वर जो हांगा आसा, ताज्या लागून कोणाक कांय जावना. ही वाट म्हणटा ती बिजी वाट. आमची सगळी हेवी व्हेकल्स आसा ती हांगासून वयता. तशें लोक आख्खे सड्या वयले लोक हे वाटेनसून वयता. बट जेन्ना हे लँडस्लायड जाले देवाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय जावना. हो लँडस्लायड जावन एक मेजर लँडस्लायड जाला तरी वचून डेंजर आसा. एक आमी पळयता जे हिसपान तो क्रॅक पडलेलो आसा, केन्नाय तो वयलो पार्ट परत कोसोंक शकता. सो सगळ्यां कडेन आमी आतां सगळे ऑथॉरिटीज आसा, हांगा पुलीस आसा, आमचे गेमन इंडियाचे येयलेले, हायवे ऑथॉरिटीज येयलेले, सगळे DYSP सगळे जाण येयलेले, तलाटी, मामलेदार, आनी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलेले आसा की ही जी वाट आसा ती सद्या बंद कर म्हणून आमची. कित्याक केन्ना एक वचात आनी कोणाच्या जिवाक त्रास जावचो न्हू म्हणून ती सद्या बंद दवर म्हणून सांगला. फक्त ही एक सायड ओपन दवर म्हटल्यार फक्त हेवी व्हेकल्स आसा. बट रातची ही बंद दवरपाक लायला. रातची 12 ते सकाळचे 6 पर्यंत बंद दवरची म्हणून फुली. रातचे कोणाक खबर पडना हांगा पार्क केले आनी लँडस्लायड जालेले त्रासूय जावंक शकता. सो ती रिस्क घेवं नाका म्हणून हांवें ते बंद दवरपाक लायलेलें आसा. ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता परत मंडे हेजो थरड इन्स्पेक्शन जातलो आनी बेगीनच्या बेगीन हो रिटर्निंग हॉल घातल्या शिवाय हेजो उपाय ना. सो हेका रिटर्निंग हॉल जावप. येदो व्हडलो बरो हायवे केला बट ही सगळी आमी पळयता पळय दोंगर खडपाव केन्नाय लँडस्लायड जावंक शकता. सो हेज्या लागून मंडे सगळे ऑथॉरिटीजांक घेवन परत हांव बसतलो आनी ऑन प्रायोरिटी ते मागीर PWD मिनिस्टर जो आमचो मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करून हायवे ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट करून सगळ्यांक हांव वांगडा घेवन बेगीनच्या बेगीन रिटर्निंग हॉल काडूंक जाय. जे पर्यंत आमी रिटर्निंग हॉल काडना ते पर्यंत म्हाका हो सदांच भंय आसतलो की बाबा हे केन्नाय हेजो लँडस्लायड जावंक शकता म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर
तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.